ती कितें करताले मोबायलाचेर उलयता उलयता आसतना एका तरणाट्याची वळख तिका जाली. बारी बरो सोबीत तरणाटो तिका दिसलो. बरें करून उलोवंक लागलो मोगान आनी इल्ले सडीत संगती सांगूंक लागलो आय लव यू एंड आय मिस यू. तूं बारी सोबीत बारी तरणाटी दिसताय. कोणीय तुका सांगना तुका तितली प्राय म्हणून खंडीत जावन तूं कितली 25 जालीं 30 जालीं 35 जालीं म्हण विचारतना तिका भारी खुशी जाली संतोश जाली. तिणें ताका सांगोना तिची प्राय कितली म्हणून 60 आनी 5 वर्सां म्हणून. देखून तिणें सांगलें ते एक 40च्या आसपास आसा तुका सांगना म्हळें. वय वय खंडीत जावन तुका 40 जावना म्हणालो तो. आनी तुजें नाक सोबीत आसा तुजें कान सोबीत आसा तुजें गाल सोबीत आसा तुजी गमटी सोबीत आसा तुजें हरतें सोबीत आसा तुजें पेंकाट सोबीत आसा म्हणून अशें तिका उलयता आसतना चड आनी चड ती उलोवंक लागली. अशें उलोवणें सबार दीस जाले सबार हप्ते जाले सबार म्हयने जाले. तिणें चिंतलें खरोच बरो तरणाटो तो म्हज्या मोगारच पडला म्हणून चड आनी चड तिजे वैयक्तीक संगती तिणें सांगूंक सुरू केलें. आनी केदाळा म्हणून ताचें फोन येतालें. थोडे फावटी राती येताले घोव बेगी कामांतल्यान येवन न्हिदतलो. रातीकी ती फोनार उलयताली. एक फावटी न्ही न्हाता आसतना तिका फोन आयलें आनी तिणें आंगार साबू आसलो दोळ्यांत साबू आसल्यार कशें म्हणी करून हात पुसून तुवाल्यान पुसून तिणें ऑन करता आसतना व्हिडियो ऑन जाल्लो तिका गुर्तूच ना. तें व्हिडियो कॉल जावन आसलें. सगळें रेकॉर्ड जालें आनी उपरांत तो उलोव नासलो थंयसरी. आनी उपरांत ती संवय जाली न्हातानाय उलोवचें न्हिदोंक गेल्ल्या वेळार वसतना सारकी नातल्यार व्हिडियो कॉलार उलोवचें. हें सगळें उलोवन जाल्या उपरांत थोड्या म्हयन्या उपरांत नीज ताचो ताचो स्वभाव तिका कळोवंक लागलो. देव बरो दीस तुमकां समेजता. तुमकां व्हडा मोगान आनी मानान हांव वंदन करतां नमन करतां प्रणाम करतां आनी दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करतां. सांती त्रिंदादीक मान करून ह्या मागण्याक आमी सुरवात करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोबें आसो तुमचेय सोबें आसो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. भोवमोगाच्या न्हू देवाच्या हाजेरपण आमी अनुभव करच्या खातीर आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया आनी एक गीत गावया. हें गीत आसा दैवी कोलोरेत्र मंदिराच्या दैवी गायन कांतराच्या बुकांत E24 ऑन पेज नंबर 121 पान नंबर 121 120 आनी 1. काळजान थावन तुका अर्गां दिता काळीस मोजें तुका आस भेटयता. काळजान थावन तुका अर्गां दिता काळीस मोजें तुका आस भेटयता. आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता बापा आस भेटयता. आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता बापा आस भेटयता. काळजां थावन तुका अर्गां दिता जिवीत मोजें तुका आस भेटयता. काळजान थावन तुका अर्गां दिता जिवीत मोजें तुका आस भेटयता. आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता जेजू आस भेटयता. आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता जेजू आस भेटयता. काळजां थावन तुका अर्गां दिता सर्वस मोजें तुका आस भेटयता. काळजां थावन तुका अर्गां दिता सर्वस मोजें तुका आस भेटयता.
आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आत्म्याक आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आत्म्याक आज भेटयता. हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया. प्रार्थूया. भोवमंगळा सर्गींच्या बापा, तुजी कृपा आमकां सदांच माया मोगांत एकवटायता. सगळ्या संवसार बरो आसले आमकां हर एकल्यांक तुज्या भुरग्यांक दिव्य वाणी ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तुज्या मोगाच्या वेंगेन सांगाता हाडलेल्या पासून आमी तुका अर्गांनी होगलाप दिता. बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. ह्या मागण्याद्वारे आमकां चड आनी चड तुका लागीं सरोंक आमकां कृपा दी. तुजे लागीं सरोंक, तुजें उतर आयकूंक, तें काळजांत जगोवन दवरूंक, तुज्या उतरांच्या उजवाडान जियोंक तूं आमकां फाव करतना बापा, आमच्या सर गरजांनी पाव, आमच्या मदें काम नातल्यांक, बरें एक एम्प्लॉयमेंट नातल्यांक बापा बरें काम, बरें एम्प्लॉयमेंट फाव कर. कामाच्या जाग्यार बरो लाभ, बरो सांबाळ आनी विशेश जावन आमच्या वेपार वहिवाटांत बरें गिरायक, बरें बिजनेस आनी चड आर्थीक आशिर्वादां फाव कर. आमच्या शेता बाटांनी बरें बेळें जायशें कर बापा. आमचे सर गरजांनी तूं आमकां फाव, सर समस्यांतान आमकां सुटका लाभय. सर कश्ट संकश्टांतले तूं आमकां निवार. पिडेस्तांची पिडा गूण कर, कश्टांचे कश्ट हळू कर बापा. वेळार तरणाट्यांक एक बरो फुडार आसा करूंक, वेळार देव आपण स्विकार करूंक, काजारी जिवीत स्विकार करूंक, तांकां एक बरी सैरीक बरें जिविताचो सांगातीन फाव कर. काजारी जिवितांत दादोसकाय फाव कर. घोव बायलांनी एकामेका झगडें झुजू मनास्ताप पयस कर. माया मोगान तुज्या भुरग्यांनी बापा पवित्रपणान एकवटान आदर्श कुटुंबा जिवीत जियेशें कर. तांकां भुरग्यांचे देणे वेळार फाव कर. त्या भुरग्यांक अपरबेन ल्हान व्हड करूंक तांकां बरो दिसपडतो ग्रास, हर एक आशिर्वादां, आर्थीक बेसांवां तांकां फाव कर बापा. विशेश जावन प्रायवंतांक, कश्टतल्यांक, अनाथांक, गरजेवंतांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता बापा. ह्या मागण्याचो फळ जावन तांच्या गरजांनी तूं तांकां पाव, हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भोव मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? आज ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तुमच्या सांगाता एकवटांत देवाच्या हाजरपणांत मागणें करूंक म्हाकाय व्हरतो संतोश, व्हरतो एक दादोसकाय जावन आसा. तर आज आमी सांगाता मेळोन देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. जुआंव सवांजेल 10वा वस्वर 10वी ओळ म्हणटा, गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी सत्यानाश करूंक, पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून, भरोन ओमतोच्या मापान तें तुमकां मेळो म्हणून. ह्या देवाच्या उतरांनी मोगाच्यान आसा एक वर्तो दैवीक संदेश आमकां बरी भलायकी दिवचो, आमकां हर एक आशिर्वादांक व्हरून पावचो. देवाचें उतर सुमिया जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां स्पश्टपणान सांगता, आमच्या जिवितांत सोर येता. सोर म्हळ्यार आमी जाणाव देंवसार, सैतान, लुसिफर, ताची वायटाची, खोटेपणाची, दुश्ट, पाताळाची सकत, अंधकाराची सकत आमच्या जिवितांत येता. आमच्या जिवितांत आसलें बरेंपण तें सोरता. भक्तीपण, देवबिरांत, निश्कळपण, भाग्यवंतपण, बरें शिकाप, बरें कुटुंबा जिवीत, बरें संबंद, बरो वेपार वहिवट, बरो वावर, बरी येवजना, हें सगळें सोरता आनी आमच्या जिवितांत जिवेशी मारता. म्हणजे आमी आध्यात्मीक तरान मरोंक कारण जाता. हेरांची दूख आमकां समजना, दयाळाय आमच्या जिवितांत मरता, सोंसणीकाय मरता, बरेंसे गूण मरतात आनी ताच्या बदलाक सगळें सत्यानाश जाता, सगळें विबाडटा. म्हणजे वायटशे गूण आमचे थंय वाडटात, वायट सवय आमचे थंय येता, निरासपण, देदेस्परपण आमचे थंय येता, व्याभिचार, अनिश्कळपण, फसडेपण, बोंब्या मुर्ती पुजा, पानोत्सव, सोरपणां, लोटमार, मनस्ताप, झगडें झुजू आनी हर एक शारांतली अशांती आनी नासमाधान आमचे थंय येता. म्हणजे आमचे जिविताची सद्याच वाड जाता. पूण असल्या वेळार स्वामी जेजू आमच्या जिवितांत येवंक आशेता, आमकां ह्या सर बंदडेन ते सुटका दिवंक
आनी सांगातास बरोवन ओमतोच्या मापान दैवीक जिबीत आमचें तें वळाशें करूं. म्हणजे आमच्या जिवितांत संतोष समाधान शांती दादोसकाय आशिर्वाद आनी बेसांवान दिवंक. तर मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत आमी चतूर जावची गरज आसा. आमच्या जिवितांत जागे जावची गरज आसा. थंयसर आमी वाचता सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5व्या वसरान 8व्या वळीर 1 Peter chapter 5 verse 8 जागे जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी कोण तो जावन आसा सोरू देंवसार सैतान. गरज घालतल्या एका सिंहा बरी कोणा केदाळा गिळचें म्हणून सोदून भोंवन आसा. हालेलुया. देवाचें उतर कितलें आमकां जागयता. एक भुकेल्लें सिंह सगळ्यांनी इतल्यांनी सोदून भोंवता. खंय म्हाका एक बरें एक खाणाची वस्त प्राणी या मनजात या मनीस मेळत की म्हणून. जर तर कोणी एक मनीस मनजात जिवी ताका मेळ्ळी जाल्यार त्या जिवीक तो खंडीत जावन सोडिना, फापसून घालून तांकां ग्रास येता. त्याच तरांत देंवसार सैतानी मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमकां पाडाव करूंक हर एका तरान तो वावरता. देखून आज आमी जाणा जावया द वेरियस टॅक्टिक्स दॅट डेवल युजस टू डिस्ट्रॉय अस. विविध तरांचे कुतंत्र्यो देंवसार सैतान कशे वापरता आमकां नाश करूंक. तेन्ना मोगाच्यान आमी जागृत रावयेत आनी जागे रावयेत. पयलें जावन आसा देंवसाराचे कुतंत्र्यो, देंवसाराचे एक उपाय जावन आसा डिसेप्शन, म्हणजे फोडकीरपण. ह्या फोटोवचें मोस करचो. ह्या दिसांनी मोगाच्यान आमी पळयता कितले जाण फसोवन पडटात. कितले जाण, एकली भयण म्हाका म्हणटा ती 60 आनी 5 वर्सांची प्राय तिका, पूण तिणें 13 लाख रुपये होगडायले. कित्याक ती बंबईत जल्मल्ली, गांवांत काजर जावन आयिल्ली. तिका तेका जाणा भुरगीं काजर जावन गेलीं ती भुरगीं. आनी आतां ती आनी तिचो घोवाक केदाळे तें फॅब्रिकेशनाचें काम, वेल्डिंगाचें काम बरें लागता म्हण केदाळे कामाच्या जाग्यार आसता. तिका घरा आसल्याक तिका बोर जालें, कितें करचें म्हण कळना. ती कितें करतालें, मोबायलाचेर उलयता आसतना एका तरणाट्याची वळख तिका जाली. बारी बरो सोबीत तरणाटो तिका दिसलो. बरेंकन उलोवंक लागलो मोगान आनी इल्ले सडीत संगती सांगूंक लागलो, आय लव यू एंड आय मिस यू. तूं बारी सोबीत, बारी तरणाटी दिसताय. कोणीय तुका सांगना तुका तितली प्राय म्हणून खंडीत जावन तुका कितली 25 जालीं गी, 30 जालीं गी, 35 जालीं म्हण विचारतना तिका भारी खुशी जाली, संतोश जाले. तिणें ताका सांगोना तिची प्राय कितली म्हणून, 60 आनी 5 वर्सां म्हणून. देखून तिणें सांगलें ते एक 40च्या आसपास आसा, तुका सांगना म्हळें. वय खंडीत जावन तुका 40 जावना म्हणालो तो. आनी तुजें नाक सोबीत आसा, तुजें कान सोबीत आसा, तुजें गाल सोबीत आसा, तुजी गमटी सोबीत आसा, तुजें हर्दें सोबीत आसा, तुजें पॅन्ट सोबीत आसा म्हणून अशें तिका उलयता आसतना चड आनी चड ती उलोवंक लागली. अशें उलोवणें सबार दीस जाले, सबार हप्ते जाले, सबार म्हयने जाले. तिणें चिंतलें खरोच बरो तरणाटो तो म्हज्या मोगारच पडला म्हणून. चड आनी चड तिजे वैयक्तीक संगती तिणें सांगूंक सुरू केलें. आनी केदाळा म्हणून ताचें फोन येतालें. थोडे फावटी राती येताले, घोव वेगी कामांतल्यान येवन न्हिदतलो. रातीकी ती फोनार उलयताली. एक फावटी न्ही न्हाता आसतना तिका फोन आयलें आनी तिणें आंगार साबू आसलो, दोळ्यांत साबू आसल्यार कशें म्हणी करून हात पुसून तुवाल्यान पुसून तिणें ऑन करता आसतना व्हिडियो ऑन जाल्लो तिका गुर्तुसना. तें व्हिडियो कॉल जावन आसलें. सगळें रेकॉर्ड जालें. आनी उपरांत तो उलोवन आसलो थंयसरी. आनी उपरांत ती संवय जाली नातानाय उलोवचें, न्हिदोंक गेल्ल्या वेळार वस्तना सारकी नातल्यार व्हिडियो कॉलार उलोवचें. हें सगळें उलोवन जाल्या उपरांत थोड्या म्हयन्या उपरांत नीज ताचो स्वभाव तिका कळोवंक लागलो. सांगूंक सुरू केलें, म्हाका एक 5,000 रुपये धाड म्हण. इणें म्हळें म्हजे कडेन पयशे नात, म्हजें बँक अकावंट ना म्हण सांगल्यार तो म्हणालो अशें ओपन कर, तुका हांव पाटीं दितां. तुका हांव 5 लाख रुपये तुज्या खातीर म्हण दवरल्यात, हांव तुका बेगीन दिवंक आसा. म्हाका अर्जंट आतां 5,000 जाय म्हणटना तेणें 5,000 दिवच्या खातीर तिणें बँक अकावंट ओपन केलो. नाजाल्यार तिचे कडेन बँक अकावंट सयत नासलो. आनी एक फावटी 5,000 तिणें दिले आनी एक फावटी ताणें 50,000 रुपये विचारले. तिणें दिवंक इन्कार केल्ल्या वेळार तो तिका म्हणालो, तुवें बँक अकावंट ओपन केला म्हण तुज्या घोवाक गुत्तना, हांव तुज्या घोवाक सांगता. ती म्हणाली, कित्याक तूं सांगताय, तूं म्हजो इश्ट न्ही, इतलें मोग करताय तूं. न्ही तशें मात न्ही, हांवें तुजे नाताना काडले व्हिडियो सयत तुज्या घोवा धाडटा, बेगीन 50,000 रुपये धाड. आतां ती सगळी भियान तिणें 50,000 रुपये तांचे कडचे हाचे कडचे काणयेन दिले. आनी ताजे उपरांत ताणें म्हळें, तुजें तें उलयल्लें डिलीट करीचें जाल्यार तुवें तुज्या घोवा विशयान नाका जाल्लें उलयलाय, सुन्या विशयान नाका जाल्लें उलयलाय. आनी तशेंच न्ही
तुज्या मावशे विशयान नाका जाल्लें उलयलां, शेजारच्या चेडवा विशयान सयत नाका जाल्लें उलयलां. हें सगळें हांवें डिलीट करचें जाल्यार हांवें सगळें रेकॉर्ड केलां. तें डिलीट करचें जाल्यार तूं म्हाका इतलें धाड तितलें धाड म्हणटाना तिणें खंय तावन धाडचें. तिच्या बँकांत भांगार आसलें, गोवा काळनांतल्या बरी वचोन लोकांतलें भांगार काण घेवन तें विकलें. डुप्लिकेट भांगार थंयसर दवरचें पडलें तसलेंच. आतां बँकांत असलें भांगार सयत डुप्लिकेट. अशें सुनेचें भांगार घरा आसलें, पुताचें भांगार आसलें, अशें लागपाक 13 लाख रुपये खर्च तिणें धाडले. आनी उपरांत थंयसर बँकाच्या मॅनेजराक डावट लागलो. ताणें गोवाक फोन करून सांगलें, तुजी बायल जायते पयशे काडटा आनी धाडटा, आमच्या गांवांनी विदेशाक ती धाडटा. आनी विदेशाक धाडल्यार तातूंत जायतो आपाय आसा. फॉरेन मिनिस्ट्री थावन सयत तुमकां इन्क्वायरी येवंक साध्य आसा. फायनान्स मिनिस्ट्री थावन सयत तुमकां इन्क्वायरी येवची गरज साध्य आसा. तेजून बायले कडेन इसार कित्याक ती इतले पयशे खर्चिता आनी भायर गांव धाडटा. तितल्या भितर तिणें सबार शेजारच्यां कडेन कुटमातारां कडेन लॉन काण घेवन जालां. अशें ती स्त्री फसली. देवा करकां उपरांत तरी गोवा कळटस सकडां कळीत केलें, पाद्रापां कळीत केलें आनी तिका आपोवन विचारन आनी तिका स्पश्ट केलें, तुवें कितले पयशे धाडल्यार तो आतां ते तुजे व्हिडियो आनी तुवें उलयिल्लें सगळें कॉन्वर्सेशन रेकॉर्ड केलें तो डिलीट करचो ना. केल्यार तें थंय हांगासर सर्वर आसतलें, केल्ली तुवें चूक ओपायली न्ही तितलें पुरो आनी मात ताका पयशे दिवंक वचनाका. ताका धरूंक जायना, तो आमच्या गांवांत ना, तो विदेशांत आसा. आजकाल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा. आर्टिफिशियल म्हळ्यार कृतक बुद्वंतकाय. मेशिनांच तुजे कडेन उलयता. तुका जाय जाल्ल्या एका इश्टाच्या रुपार, चेड्याच्या या चेडवाच्या रुपार, आवयच्या बापायच्या रुपार तुजे कडेन उलोवन तुका फसयतात. इतले जाण बिस्पाच्या रुपार येवन, पाद्रापाच्या रुपार येवन, फावसाहेबाच्या रुपार येवन तुजे कडेन उलोवन तुका फसोवंक साध्य आसा. कित्याक हें सगळें फसोवची, फटोवची, मोस करची संगती देंवसारांत सैतानांत येतात. आनी हो देंवसार सैतान आमकां दोळ्यां दिसना. ती अदृश्य खोटी दुश्ट पाताळाची आमकां नाश करची सकत जावन आसा. देखून आमी वाचता थंयसर वय जुवांच्या वांजेलांत 8व्या वसरांत 40 आनी 4 वळीर स्वामी जेजूस आमकां 17 सांगता. जॉन चॅप्टर 8:44 तुमी देंवसाराची संतत. तुमचो बापूय देंवसार सैतान तो सुरवेर थावनूच फातकी. तो आपल्या सैमा प्रमाणेच तो फटीस उलयता आनी ताचे परीन तुमी फटींच उलयतात. आनी जेजू म्हाका अशें आमकां 17 सांगता. देंवसार सुरवेर थावनूच फटकिरो आनी फसोवचो, मोस करचो, दोगो दिवचो व्यक्ती तो दोगो दिवचो जावन आसा. पोरण्या तेस्तामेंतांत आदाम आनी एवेक तशेंच ताणें फसयलें. देवान तांकां म्हणलें बरें आनी वायटाच्या रुखाचें फळ तुमी खायनाकात म्हूण. आनी देंवसार सैतान त्या महासर्पाच्या रुपार आदाम आनी एवेच्या जिवितांत येवन तो कितें सांगता पळया थंयसर उत्पत्ती बुकांत 3ऱ्या वसरांत 4-5 वळीर. जेनेसीस चॅप्टर 3:4-5 तुमी मरचिनात. देंवसार सरप तांकां सांगप ना तुमी मरचिनात. देवान तुमकां सांगलां मरतात म्हणून तुमी मरचिनात. मगार तुमचे दोळे उक्ते जातले, तुमी देवा सारकीं जातल्यात, बरें आनी वायट कितें म्हूण तुमी समजतल्यात. अशें मोगाचें न्हू. देंवसार सैतान आदाम आनी एवेक सयत फसयता, फटयता, फटी मारता आनी तांकां आड वाटेन व्हरता. आनी अशें ती फसोन पडटात आनी ती तांच्या आध्यात्मीक जिवितांत व्हड एक नश्ट अनुभव करतात. देखून मोगाचें न्हू देंवसार आमकां फटीच्या रुपार फसोवंक आनी आमकां मोस करूंक, दोगो दिवंक आमच्या जिवितांत येता. तुमी कितले फावटी अनुभव केला न्ही. कितले जाणांनी तुमकां इस्रायल धाडटा म्हणून 2 लाख रुपये दी, 3 लाख रुपये दी आनी 2 दिसांनी, एका हप्त्यान, 10 दिसांनी तुका धाडटा म्हणून कितले जाणां फसयलां. कितले जाणां कॅनडा व्हरता म्हणून, जर्मनी व्हरता म्हणून, जॉर्जिया व्हरता म्हणून फसयलां. कितले जाणां भुरगीं हांगासर MBBS शिकच्या खातीर हांगा गांवांत सीट मेळनातल्या वेळार तुमकां थंयसर जॉर्जियांत या रशियांत तुमकां सीट मेळटा म्हणून तुमी केवल 1 लाख रुपये दिल्यार पुरो म्हणून सुरवेर. मागीर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपये दिल्यात आनी उपरांत जॉर्जिया व्हरता म्हणून तांकां व्हेलां. व्हरन थंयसर खंय एका हॉस्टेलांत दवरलां. थंयसर कॉलेज ना, तो कोर्स ना. उपरांत 2-3 म्हयने रावचें पडलें आनी गांवांत पयशे धाडचे पडले आनी उपरांत शिकनासतना पाटी येवचें पडलें. आनी उपरांत तुमी लज दिसता म्हणून घरच्यांक कळटात, या कुटुंबाच्यांक कळटा, शेजारच्यांक कळटा, सगळ्यांक कळटा, क्लासमेट्सांक कळटा, लज जाता म्हणून लिपोवन बसून बॉम्बेन गी, बँगलोर गी, एक वर्स रावन थंयसर शिकता म्हूण सांगून फटी मान आनी उपरांत गांवांत येवन परतून एडमिशन काडून दुसरें शिकावचें पडलां. कितले जाणांनी म्हाका कितले जाण फसून पडल्यात. गर्लफ्रेंडांतय या बॉयफ्रेंडांतय, या कोणी काजारी दादल्यांतय आनी काजारी स्त्रियांतय. आनी थोडे फावटी बरोय मनीस म्हणून तुमकां समाजान दिसचे व्यक्तींतय तुमी फसून पडल्यात. न्ही जावन
फसयतलो आनी फसोन पडटलो. दोगी मोगाचे न्हू देंवसाराची एजंट जाल्यात, देंवसाराचे मनीस जाल्यात, देंवसाराचे व्यक्ती जाल्यात. देखून मोगाचे न्हू जागृत रावा, जाग्यार रावा. दुसरें देंवसारान सैताना मोगाचे आमकां फसोवचें वोंदवण्या द्वारे, वडण्या द्वारे, ताळण्या द्वारे. जाकोबाच्या पत्रांत पयल्या वसरांत 14व्या वळींत आमकां थंयसर देवाचें उतर म्हणटा, कोणायकी ताळणी आयिल्ल्या वेळार देवातान ती ताळणी आयली म्हणून उजो. मग देव कोणायकी पातकाची ताळणी हाडिना. पातक करचें म्हळ्यार देवाच्या उपादेशा विरोध वेचें, वय देवाचे कायदे मोडचे. देव मोगाचें असली ताळणी हाडिना. पूण देंवसार सैतान म्हणली ती खोटी सकत आसा, खोटो आत्मा आसा. तो आमचेर प्रभाव घालता, विविध तरांचे वनवण्यो, ओडण्यो, ताळण्यो अशें करता, आमकां आकर्शीत करता. बरें सोबीत भांगार, सोबीत बरें नग, बरी खुशालाय, खोडी रक्तमासाची वनवणी, ह्या वय दोळ्यांची फुसलवणी, जिविताची फोकळ दौलत आमकां आकर्शीत करता. आनी ती वडणी घरबेस्त जातस म्हळ्यार जाकोबाचें पत्र म्हणटा घरबेस्त जावचें म्हळ्यार ती बरी वाडल्या उपरांत पातकाक जल्म दिता. मोगाचें न्हू वडणी चड आनी चड वाडल्या उपरांत आनी आमकां ती नियंत्रण करूंक जायना. तर एका भुरग्याक बगलें कोणी आयस्क्रीम खाता, हो हांवें आयस्क्रीम खायचें पूण म्हजे कडेन पयशे नात. तो भुरगो आयस्क्रीम खाता, म्हाकाय जाय, कितें करीत. घरा गेल्या उपरांत जर तर तो ताच्या शिकपाचेर ध्यान दवर, हांव मम्मी डॅडीन म्हाका आयस्क्रीम दिल्ल्या वेळार मात्र हांव खाता म्हण चिंतल्यार बारी बरें. जर तर तो परतून मतीन चिंता शिकपाचो बूक मुखार आसा पूण म्हजो सांगाती इस्कॉलान शिकचो, तो आयस्क्रीम खाता सदांय, ताजे कडेन पयशे आहात, म्हजे कडेन पयशे नात. मम्मी कडेन विचारता, मम्मी पयशे दी. मम्मी म्हणटा ना, भुरग्यांनी इस्कॉला गेल्या वेळार आयस्क्रीम खावचें न्ही, हप्त्याच्या 11 दिसा, रजेच्या दिसा, शनवारागी आयतारा हांव तुका व्हरून आयस्क्रीम खावयता, या आमी घराच आयस्क्रीम खावया. पूण ह्या भुरग्याक बरें लागना, आवय बापाय सांगात आयस्क्रीम खावंक. हेरां भुरग्यांनी खावन भोंवता आसतना हेरांक दाखोवन हेरांकी आशा उपजावचे बरी केल्यार मात संतोष म्हूण बगता. पळया देंवसाराची सैतानाची वंदवणी वडणी. देखून हो भुरगो आवय कडेन विचारल्यार आवय दिना, बापाय कडेन विचारल्यार बापूय दिना, भयणी कडेन विचारल्यार भयणी दिना. देखून आवयन पयशे दवरचो जागो ताका कोत्ता आसलो. देखून ल्हव वचोन थंयच्यान एक 500 रुपयांचो नोट काडून घेता आनी वचोन आयस्क्रीम खाता. उरलेले पयशे घरा हाडल्यार ते बरें न्ही म्हणून आनीक थोडे खाणाचे वस्तू घेता. आनी अशें तो एक फडकिरो भुरगो जावंक सुरू जाता, एक सोर भुरगो जावंक सुरू जाता आनी वायट सालीचो भुरगो जावंक सुरू जाता. शिकपाचें ताजें ध्यान वेता, कित्याक ताच्या काळजांत भिरांत कावजण येता. आवयक, बापायक, भयणी कोणाक कळोन नजो जायत्यो संगती लिपोवंक तो सुरू करता. The more you start hiding, you become more and more frightened in your heart and you become more and more evil. मातेवाच्या वांजेलान 4थ्या वसरांत समया जेजू कसो देंवसारान सैतानान ताळ्ळें. विविध तरांच्यो ताळण्यो आयल्यो जेजूक. पळया, एक कुडीची ताळणी असले सगळे फातर उणें करूंक ताळणी, म्हणजे संवसारांत असले सगळे आस्पदीक खाणां जेवणाच्या पियोनाची जावन बदलूं. एक पटी एकलो येवन म्हाका म्हणालो, फादर म्हजी बायल कॅन्सर जावन सरली, आतां तिजें मोडें काडूंक पयशे नात फादर, म्हाका इल्ली कुमक करा. हांवें तक्षण म्हाका बिरमत दिसली. तांचे दिसान हांवें एक 10,000 रुपया कुडले करून गेले आनी तो गेलो. आनी उपरांत म्हाका एका हप्त्या उपरांत आनी एक पाद्र्याक मेळटा आसतना हांवें अशें कुमक केली. म्हणटाना तो म्हणालो, तो गी फादर म्हज्या लागीं येवन हांवें ताका 15,000 रुपया दिल्यात. एका म्हयन्या आदीं ताजी बायल सरली, आतां ह्या हप्त्या पयलीं बायल सरली गी. सगळ्यान तो मोस करचो फादर. ताची वळख आसा म्हाका, ताणें सोदून काडलां त्या पाद्र्यापान म्हाका ताच्या विशयान सक्कड सांगलें. मोगाचें न्हू, एक पोटी सोऱ्याची वडणी आयल्या उपरांत मनीस कितेंय फटी मान आपल्याचे बायल कॅन्सर जाला म्हूण सांगून सयत मोस करूं जायत. आपल्या भुरग्याक हुशार ना म्हणून सांगूंक फटोवंक की साध्य आसा, कित्याक ताका ती ताळणी वंदवणी इतली तरान ताका नाश करून पळयता. जेजू आयली दुसरी ताळणी जावन आसा जिवाची ताळणी. जिवितान व्हडलो जायचें ना वाडदीक जायचें म्हणल्यार तसली ताळणी. देखून देंवसार सैतान ताका हुबार जाग्यार व्हर म्हणटा, हांगा उडी मार, सक्कड तुका पळोवन दी आनी सक्कड तुका ताळयो भेटोवन दी आनी तुका प्रशंसा दिवन दी. लेट एवरीबडी ऑनर यू अँड यू विल हॅव लॉट्स ऑफ फॅन्स म्हळ्यार तुजे अभिमानी आसतले. पूण म्हाका न्हू जेजू त्या ताळण्या की वळख जायना. आनी मात न्ही तेन्ना देंवसार ताका तिसरी ताळणी धाडटा. सगळ्या संवसाराचो वैभव, ग्रेस्काय आनी कितें म्हणटात वज्रां, संपत्ती, निर्वी दाखोवन तो म्हणटा हें सगळें तुका जायचें जाल्यार कित्याक ताचो अधिकार म्हज्या लागीं आसा. कोण म्हणटा देंवसार. म्हणजे देंवसार मोगाचें न्हू सबार जाणांक ह्या संवसारांत विशेश दिरवी दिता खंय. देखून ह्या दिसांनी आमी आयकता वाचता थोड्यांक लागीं इल्ले पयशे न्ही, थोडे लाख न्ही, 1 करोड न्ही, सबार करोड, एक 10-15 करोडी न्ही, 100 करोडी न्ही, 1000 करोड तांचे कडेन आसात.
कशे आयल्यात? लोकांक फसोवन, दुबळ्या लोकांचें शोशण करून, सभादारांचें दलितांचें शोशण करून, आनी दुबळ्या धाकट्यांक वचत जें आसलें तें रेशन, खाण, जेवण तें विकून दुबळ्या लोकांक जाय सवलती ते मेळनाशें कर. ह्या लोकां खातीर उदरगतीची समाज सेवेची कामां गव्हर्मेंटांत जायची आसली, बरे रोड जायचे आसले, बरे ब्रिज जायची आसली, बरे सवलती जायचे आसले, ते नात. दुबळ्या धाकट्यांक घरां जायची आसली, ते पयशे तांणी लुटून ते ग्रेस्त केल्यात. देखून देंवसार जेजू की म्हणटा हे सगळें आस्पदी तुका जाय जाल्यार म्हाका नमस्कार कर. म्हाका जेन्ना कितले जाण माट मंत्रा फाटल्यान गेल्यात, कितले जादू मंत्रा फाटल्यान गेल्यात. देंवसाराची सैतानाची पुजा करताले सैताच्या काळार आसात. सीधा लुसिफराची पुजा करून द चर्च ऑफ लुसिफर म्हणून नांव दिवन सयत संपूर्ण तरान देवातान पयस वचून देंवसाराची पुजा करतले आसात. अशें म्हाका देंवसार आमकां वनवणी ओडणी हाडटा देवातान पयस रावंक. देखून जोहांच्या पयल्या पत्रान 2ऱ्या अवसरान 15व्या बडयेर तावन 17वी बोड पर्यंत आमी वाचता. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. कोणा थंय संवसाराचो मोग आसा, संवसारा भुलता ताचें थंय देवाचो मोग ना. आनी हो संवसार म्हळ्यार कितें? दोळ्यांची फुसलवणी, रक्त मांसाची वनवणी आनी जिविताची फोकोळ दौलत म्हणटा देवाचें उतर. देखून मोगाच्यान आमी जागृत रावूंक जाय. दोळ्यांच्या फुसलवणे येतावन, रक्त मांसाच्या वनवणे येतावन आनी जिविताच्या फोकोळ दौलत येतावन अशें मोगाच्यान देंवसाराच्या सैतानाच्या त्या कुतंत्रांतावन आमी सुटका जोडयेत. 3रे जावन आसा देंवसार सैतान निरंतरी आमच्या विरोध फिर्याद म्हणटा. ही अक्युजस अँड ही कंडेम्स. आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत 12व्या अवसरांत 10व्या बडीर बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 12 verse 10. देवाच्या सेवकां विरोध निरंतर देवा मुखार तो फिर्याद म्हणटा. खंय फिर्याद म्हणटा म्हळ्यार संवसारांत आसल्या मनशां विरोध देवाक देंवसार म्हणटा ना तो खोटो मनीस, ना तो फडकिरो, ना तो देवबिरान जातलो, ना तो मागणें करिना, तो खुमसार जायना, तो इगर्जी वचना, तो कुमगार पवित्रपणान घेना, ताजें कुटुंब बरें सांबाळिना, तो विस्वासी ना. देखून ताका तूं यमकडा धाड देवा, ताका यमकडा धाड देवा म्हूण निरंतर देवा मुखार आमच्या विशयान तो उलयता. देखून मोगाचें न्हू देंवसार आमच्या विरोध उलयता. जॉबाच्या बुकांत ती वाचता आमी देंवसार जॉबाच्या विरोध उलयलो. देव जॉबा विशयान बरो उलयता. ताणें सैतानाक म्हळें तुवें म्हज्या सेवका जॉबाक पळय लागी, कितलो प्रामाणीक तो, कितलो सतेवंत तो, कितलो भक्तिवंत तो, कितल्या अपुरब्यान देवाच्या उपादेशा प्रमाणे तो जियेता पळय म्हणटा आसतना देंवसार सैतान म्हणटा तुजो सेवाक जॉब बेश्टेंच प्रामाणीकपणान भक्तीपणान देवबिरान जिवन आसा गी, तुवें ताका जाय तितले आशिर्वाद ग्रेस्तकाय दिल्या. एक पवटी ताची ग्रेस्तकाय ताचे तावन खाण सोड, ताच्या जिवितांत ताका पिडा शिडा दी, तो तुका शिराप घाल मरतलो की ना पळया. म्हाका अशें तो दुर्स जाता. सैतान देंवसार म्हाका आमकां अशेंत दुर्स जाता आमचे विरोध. देंवसार सैतान देवाक म्हणटा एक पटी पीड आयल्या तुका शिराप घालता की ना पळय, ताका इल्ले कश्ट आयल्या तुका शिराप घालता की ना पळय. देखून मोगाचें न्हू देवाची मांडावळ देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमी कसोनूय आमी देवाक विरोध वचून नजो. आमच्या जिवितांत तात्वार आयल्यार, आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्यार आमी आमचो भावार्थ सांडून नजो. तेन्ना आमच्या जिविताच्या परिक्षेनी आमी पास जाता, मात न्ही फर्स्ट क्लास घेता, डिस्टिंक्शन जावन घेता, हायेस्ट मार्क्स घेवन यशस्वी आमी जाता. पूण मोगाचें न्हू थोडे पटी देंवसार आमकां फसोवंक फटोवंक साध्य आसा. देखून मोगाच्यान आमी जागृत रावया. चवथें देंवसाराच्या सैतानाची एक उपाय जावन आसा, ताजें एक हातेर जावन आसा आमच्या मदें मानास्ताप घालचो, झगडें झूज घालचें. देखून आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रान थंयसर पयल्या अवसरान 10व्या वडीर 1 Corinthians chapter 1 verse 10. थंयसर सांत पावल म्हणटा तुमच्या मदें जायत्या तराचो मानास्ताप आनी झगडें झूज आसा म्हणून हांवें आयकलां. देवाच्या भुरग्यांक तें सहज जाल्लें न्ही. होय मोगाचें न्हू खंयसर मानास्ताप येता थंयसर देंवसार आमच्या मदें खेळटा. भावाक झगड करता, भावांनी भयण्यांनी झगडचें बरी करता, भयण्यांनी मदें झगडें जायचें करता, आवय बापायनी भुरग्यां मदें झगडें जायचें करता, घोवा बैला मदें मानास्ताप येशें करता. देखून उडास तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, उडास तर तुज्या जिवितांत कसलोय मानास्ताप आसा शेजारच्या मदें, या पाद्र्याबा आनी तुमच्या मदें, या पाद्र्याबांच्या मदेंच, या शिश्टांच्या मदें देंवसारान तसलो मानास्ताप येशें घाला. मोगाच्यान आमी सगळीं पातकी, आमी सगळीं अस्कत सैबाची आमी करतना कितें म्हणी सोडून आसता. पूण मोगाच्यान आमी एकामेका भुक्षिया. तेन्ना देंवसार आमचे तावन फळाफळ घेतलो. मात न्ही आमच्या मदें कोणी अस्कत आसा, कोणी सूख केल्यार आमी भक्षिल्ल्या वरवीं
आनी मुखार तरी ताची पातक वळखून ताची सूख वळखून बरी जिणी जिवंक साध्य जातलें. पूण मोगाच्यान आमी झगडून पडले हांव तर एकामेका फिर्याद म्हणून कोर्ट कचेरी पुलीस स्टेशन म्हणून नासले हांव तर मोगाच्यान आमी एकामेकाच्या नासाक कारण जातले हांव. आनी आतां 5वो उपाय देंवसारान वापरचो जावन आसा पीड आशिडा आनी संकश्ट. ह्या आमच्या जिवितांत पीड आशिडा संकश्ट देंवसार सैतान हाडून येता खंय. जाकोबाच्या जॉबाच्या बुकांत 2ऱ्या वचनांत 7व्या वळीर आमी वाचता. बूक ऑफ जॉब चॅप्टर 2 वर्स 7. देंवसार सैतान देवातान रजा मागून येता आनी देव ताका दिता परवानगी दिता. पूण देव एक ताका म्हणटा ताच्या जिवाक मात्र हात लायनाका. तशें म्हळ्यार देंवसारान सैतानान सकट तराचे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा अनवरां समस्या जॉबाच्या जिवितान येवचे बरी करियेत आनी जॉबाची परिक्षा करियेत. आनी जर तर जॉब त्या कश्ट संकश्टा वेळार देवाचेर विस्वास दवरून पातयेन जियलो जाल्यार तो यशस्वी जाता आनी देंवसार चलवता. जर तर कश्ट संकश्टा वेळार तो देवाक शिराप घालीत जाल्यार देवा वरद उलयत जाल्यार आनी ताचें भक्तीपण सगळें साणीत जाल्यार पवित्रपण निश्कळपण तो साणीत जाल्यार तो देंवसार असो जाता. हय ह्या संवसारांत देंवसार सैतान ताका जाय पडटें आस्त बदीक सगळें दितलो. पूण जिविताच्या अंताक ताचे जिविताचे सर्वनाश सत्यानाश संपूर्ण तरान देसवाट जातलें. देखून जॉबाच्या जिवितांत कश्ट आयले पिडा शिडा आयले तुज्या म्हज्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणी पिडा शिडा येतना उडास दवर देंवसार हांसता पयसता न्हू. जेजूक थंयसर झेरपान मारता आसतना आनी बारादी खुरीस ताच्या खांद्यार दवरून जेजू चलता आसतना परतून परतून कुर्सा बांदा पडटना देंवसार हांसतलो देंवसार रागतालो. जेजू एक फावटी ताची सोंसणीकाय होगडाय जाल्यार देवाचो पूज जावन तो जेजूच देंवसाराचो जातलो म्हणून तो यमकोणा वेतलो म्हणून तो होय व्हडा आवाजान हांसतलो. पूण मोगाच्यान जेजू अखेर पर्यांत आपल्या बापाक विधेय जालो खालतो जालो बापाची एकवटान केलो. आमी तेच परी मोगाच्यान जीएसय म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. केदींच कश्टा संकश्टा वेळार तुज्या कश्टा संकश्टान दुरसा नाका. कश्ट जायना हे नश्ट. कश्टा वेळार तूं देवा दुर्सशी जाल्यार ते जातले नश्ट. जर तर कश्टा वेळार तूं देवाक अर्घ आनी होगळाप दिताय ते कश्ट सोंसणीकायेन सोंसताय सर्गार आसतले वर्ती कीर्त तुका वर्तो मान आनी वर्तें भोवमान आनी सगळें जावन आसा. देंवसार तुजें मन विचलीत करता. ही डिस्ट्रॅक्ट्स यू डिस्ट्रॅक्शन ही ब्रिंग्स डिस्ट्रॅक्शन विचलीत करचें. ह्या दिसांनी भुरग्यां परिक्षा आसा न्ही. देंवसार सैतान कितें करता तुजें मन विचलीत करता. ल्हानतावन तुवें सांगलां हांवें डॉक्टर जायचें हांवें MD करीचें हांवें M.Tech करीचें हांवें CA जायचें हांवें व्हडलो लॉयर जायचें हांवें एक मिनिस्टर जायचें हांवें एक एरोनॉटीक इंजिनियर जायचें स्पेस सायंटिस्ट जायचें हांवें एक फादराव जायचें हांवें एक बिस्प जायचें हांवें एक पवित्र मनीस जायचें जायती समाज सेवा करीची हो हांवें बायोटॅक्नॉलॉजी करीचें PhD करीचें. जायते ध्येय आसात मोगाच्यान जायते उद्देश आसात आमच्या जिवितांत आनी ते उद्देश हांवें जडीचे जाल्यार म्हजें मन त्या उद्देशाचेरच आसाचें. ह्या संवसारांत जायते डिस्ट्रॅक्शन्स आमचें मन विचलीत करूंक आमचें मन वय डिस्टर्ब करूंक जायते संगती आसात. त्या सगळ्या संगतीचेर आमी जैत वरीची. आनी देंवसार कितें करता परतून परतून डिस्ट्रॅक्शन हाडटा. भुरग्यांक 98-99% मार्क्स काडूंक मन आसा पूण मोबायल पळयतना मोबायल जायचे म्हूण बघता. भुरगीं वाटेर खेळोन आसतना खेळया म्हूण बघता. कोणी आंगडीचीं खाणां खावन आसल्यार खाणां खायचें म्हूण बघता. आनी थोडे फावटी कोणी दर्या तडीर गेल्या म्हूण आयकलें आपणाकी वासाचें म्हूण बघता. जर तर तुवें परिक्षेंत बरें मार्क्स काडीचे जाल्यार देंवसार सैतान हाडटा त्या सर वनवण्याच्या जैत वरीचें ते मोबायल पळोवनचे रावयचें ते व्हिडियो करचे रील करचे रावयचें तुवें तुजेच सेल्फी करून तेंच पळोवनचे रावयचें. आनी इश्टा इश्टीनी सांगता फोनार गरजे पयलें उलोवचें आतां तुवें पयस रावचें. तुजें मन तुज्या शिकपाचेरच दवरन तुवें धरलेल्या ती वाट तिरासाणेन तुवें धांवचें. मातेवास वांजेल 13वा वसोर थंयसर 20 आनी 2 वळीर आमी वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 22 देवाचें उतर वाटेर पडलें आनी वाटेर पडटा आसतना कितें जालें थोडे चलता आसतना ते तांच्या पांयां तळा बांदून थंयसर गेले आनी थोड्यां बी झाडकुटा मदें कांट्या झाडकुटा मदें पडलें आनी ते वाडटा आसतना कांट्या झाडकुटान ताका चिरडून मारलें. बरें ध्येय म्हळ्यार तुका देवाचें उतर बरो उद्देश म्हळ्यार देवाचें उतर. इफ यू हॅव गॉट ग्रेट एम्स ग्रेट गोल्स ग्रेट एस्पिरेशन्स दॅट इज द वर्ड ऑफ गॉड. बट देन इफ यू हॅव गॉट सो मेनी डिस्ट्रॅक्शन्स
they will destroy your goal and you will not achieve that goal. आणि 7वें जावन आसा प्रायड आनी सेल्फ रिलायन्स, गर्व, अहंकार आनी आपणाचेर सपात्यणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय मोगाचे न्हू, आपणाचेर सपात्यणी आसाच, पूण देवा दिवच्या कृपे द्वारे आपणाचेर पात्यणी आसाच. असले एक फोडकिरो स्वाभिमान आसूनचो, नीज बरो स्वाभिमान आसाच, गर्व आसूनचो, अहंकार आसूनचो, हांव बापायक विधेय जावचें, खालतें जावचें, हात जोडचें, हांव बापायचें बेसांव मागचें, गुरूक शिक्षकांक खालतें जावन मास्टरां कडेन, त्या गुरू कडेन, सिस्टरां कडेन, पात्रांपा कडेन अभिप्राय विचारचें, कावन्सिलींग करचें, तांणी सांगिल्लें आयकून त्या प्रमाणे जियोचें, हें देवाच्या भुरग्यांचें लक्षण जावन आसा. देंवसार मोगाच्यान आमकां कितें करता, गर्वान आनी अहंकारान भरता. थंयसर बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 18 म्हूण ह्या बुकान 16व्या वसनांत 18व्या बडीर एक नावार्थीक सांगणी आसा. प्रायड गोज बिफोर ए फॉल्स, एरोगन्स बिफोर डिस्ट्रॅक्शन म्हणटा. गर्व आनी अहंकार तुज्या पडण्याच्या की पयलेंच तुजें तें आसता खंय, आनी तुजो अहंकार तुका नासाक व्हरून पावयता. म्हाका उगडा आसूंचो, हांव शिकता आसतना एकलो भुरगो आसलो, बारी पळोवंक बारी सोबीत, सगळ्यांत ताका सोबीत म्हणचें, हुशारी आसलो, पूण तो ल्हान प्रायर कोंब्या काटां वेतालो आनी इस्कारा येवन सांगतालो हांव कोंब्या काटां गेलां. खंयचो कोंबो, खंयच्या कालाराचो कोंबो, खंयच्या पाकांचो कोंबो कसो जिखता म्हण, वीच कॉक ऑर रुस्टर ऑफ वीच feather of colors will win today or tomorrow or day after tomorrow, everything in you. सांगतास थंय कोंब्या काटा गेल्ल्या लागीं जुगारी खेळोंक, पयशांनी खेळोंक शिकलो, सोरो पियोंक शिकलो, कोणें सांगल्यार आयकना जालो. आनी अकरेक मोगाचें न्हू, ताजें दाव्यांत शिकप जाल्ल्यान शिकप रावयलें. आनी उपरांत कुटुंबांत कितली ग्रेस काय आसल्यार हाका चड शिकोवंक जालें ना, बेबदोच तो, पूण उपरांत फटिमान एक काजर जालो, पूण बायल बरी मेळ्ळी. बायलेन काम करून भुरग्यांक बरें करून शिकयलें, भुरगें एकलें CA जालें, चार्टर्ड अकावंटंट, पूण हो मात्र पियोन पडोन लिव्हर पाड जावन एक भोव नालिसायेचें मरण तो मरता. आनी एकलो तरणाटो म्हाका तसा, आमी ल्हान आसतना शिकता आसतना तो पयशे हाडून येतालो, कित्याक ताची आवय बापूय परगांवांत आसली. ती आवय बापूय ताका जायते पयशे धाडटले. तो मास्टरांनी नोट्स बरोवंक सांगल्यार आमकां बरोवंक सांगतालो, कित्याक आमकां तो आयस्क्रीम काडून दितालो, चॉकलेटां काडून दितालो. हांवें 1-2-3 फावटी आशेन हांवें ताचो नोट्स बरोवन दिला. हांवें ताका सांगून दिल्या थोडे संगती, कित्याक वय ताच्या आयस्क्रिमाच्या आशेन. पूण मोगाचें न्हू, तो भुरगो उपरांत शिकप सारकें जालें ना, 10वी फेल जालो आनी उपरांत तोय वायट सवयांक वळख जालो, बेबदो जालो, काजर जाला, दोगा भुरगीं आहात, पूण आर मारल्या बायलेन ताची जतन घेवचें पडटा. आर मारल्यार ताचो सोरोस येवन ताणें सोडूना, बायलेक गाळी शिराप दिवचें, पस्ट उलोवचें ताणें सोडूना. देखून बायल, भुरगीं, कुटुंबाची सगळीं ताका कांटाळटात. देखून संवसार सैतान येता आमच्या जिवितांत आमकां सोरूंक, आमकां जिवेशी मारूंक आनी आमचें सत्यानाश करूंक. पूण जेजू येता आमच्या जिवितांत आमकां जिवीत मेळो म्हणून, भरोन ओमतोच्या मापान तें जिवीत मेळो म्हणून. जेजू आमच्या जिवितांत आयल्यार मोगाचें न्हू, कितले बरे संगती आमकां मेळटात. म्हज्या नियाळाक 7 संगती येतात, तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. 7 संगती तुमचे बरें नियाळ करा, ध्यान करा, तुमकां बरी भलायकी, शांती समाधान मात न्ही. कोणी थंयसर एक बरें काम जाय जेवण मागोन आसा, तुका बरें काम फावो जाता. कोणाक थंयसर पांयाचें हाड वाडलां, तुका चलोंक जायना, यू आर बीइंग हील्ड रायट नाव. जेजू तुज्या जिवितांत स्वागत करताय. तुका मेळटा सासनीक जिवीत. जुवांव सुवांजेल 3 वसर 16वी बोल, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. कोणाचोच नाश जायना जावच्या खातीर समी जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो. कोणाकच नाश जावंक सोडिना, तुका नाश जावंक सोडिना. तुका एक वायट सांगत आसा, वायट इश्टागत आसा, म्हज्या भावा ती आजच ना म्हण देव तुज्यार आशिर्वाद घालता. वय तुका बरें काम ना, वय तूं एक बरें खुमसार जावनाय, तुवें खुमसार जावन 5-6 वर्सां जालीं, वोस एक बरें खुमसार जा. पातक रड आनी जिणी बदली. वय तुवें दोगा जाणां दादल्यांक तुवें मोस केलाय. म्हज्या भयणी तूं मोस करिनाका, दोगो दिनाका. तुवें काजो जाल्ल्या घोवाक तूं विश्वासी राव, तुजें जिवीत बरें जातलें. तूं एक चेडूं भुरगें ग्रॅज्युएशन करनासाय, तुका ते 1 जाण बॉयफ्रेंड आसात आनी आवयक बापायक आनी बॉयफ्रेंडांकय तूं मोस करनासाय, दोगो दिवनासाय. वय पवित्रपणी जिये, देव तुजेर आशिर्वाद घालता. देव तुका सासणीक जिवीत दिवंक आशेता. बरोन वमतोच्या बापान शांती समाधान तो तुका दिवंक आशेता. हो जावन असो दुसरो विशय. जुवांव सुवांजेल 14 वसर 20 आनी 7 संवसारी संगती आस्त बदीक मजा तुका दिवंक शकनातली, शांती समाधान जेजू दिवंक आशेता. 3रे नांव आसा, जेजू तुका बरोन वमतोच्या बापान संतोष दिवंक आशेता. जुवांव सुवांजेल 15 वसर 11वी ओळ, जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11. माय जॉय बी इन यू अँड युअर जॉय मे बी फुल.
बरो नोमतांच्या मापान संतोष दिवंक आशेता मात न्ही चवथें तुज्या जिवितांत एक पर्पस उद्देश शेवट आनी जें कितें तूं चिंताय आशेताय आनी ते सगळे शेवट तुज्या जिवितांत जारी जायशें करूंक देव शकता. तुवें जेजूक तुज्या जिवितांत स्वागत करी जाय. आनी पांचवें जावन आसा तुज्या जिवितांत आध्यात्मीक सुटका. सभा जाणांक मोगाच्यान सुटका ना, नो स्वातंत्र्य ना, वायट संवयो तांकां वेडो घाल्यात आनी वायट संवयांतले भायर येवंक जायना. जेजू तुज्या जिवितांत आयिल्लेंच तुका स्पिरिच्युअल फ्रिडम मेळटा. जुआंव संवांजेल 8:30 आनी 6. जॉन चॅप्टर 8:36. समी जेजू देवाचो पूत तुमकां सुटका दी जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. आनी 6 समी जेजू तुज्या जिवितांत आयिल्लोस तो तुका मार्गदर्शन दिता, तो तुका जाणवाय दिता. जुआंव संवांजेल 16:13. जॉन चॅप्टर 16:13. स्वता पवित्र आत्मो तुमकां संपूर्ण सताक पावयतलो. तुमच्या जिवितांत फुडें कितें घडोवंक आसा तें सयत तो तुका कळीत करतलो. आनी 7वो विशय जावन आसा मोग आनी बरो संबंद. समी जेजू तुज्या जिवितांत येताना बरो न्हू तांच्या बापान मोग, कित्याक तोच आमकां म्हणटा आय लव यू विथ एन एव्हरलास्टिंग लव. सासनीक मोगान देव तुजो मोग करता. जेरमाया प्रवादीचो बूक 30:1 जॉन जेरमाया चॅप्टर 31:3. ह्या संवसारांत कोणूच तुजो शाश्वत तरान मोग करूंक शकना. वय मोग आकाशांत थंय हांगासर गेलोय जायते वायट तुज्या जिवितांत घडोवन आसा. भावा भयणी तूं जेजू लागीं ये. तो मोग शाश्वत, तो सासनाक तकचो आसलो. हिज लव एंड्योर्स फॉर एवर. आनी ताचे सांगात तूं आसाय तो तुज्या काळजांत उलयतलो. हांव तुका सेवाक म्हण आपयना, हांव तुका इश्ट म्हण आपयतां. तूं देवाचो इश्ट जाताय, तूं देवाची इश्टीण जाताय. जुआंव संवांजेल 15:16. जेजू तुजो इश्ट जाल्यार आनी तुका कितें उणें आसा. सर्ग आनी संवसार आनी तांचो आसलें सगळें आस्त बदीक दिरवें त्या तुज्या मोगाच्या इश्टा जेजूचें. आनी जेजू थंय सगळें तूं सोडून घेताय. तर एक घडीभर दोळे धांपून तुजें जिवीत समियाक समर्पण दी. समिया जेजू हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पण दितां. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांक तुज्या हातांत समर्पण दितां. समिया जेजू आमी हर एकलीं तुजो मोग करता. समिया जेजू कित्याक तुवें आमकां रचलाय, तुजेच बसत रचलाय. तूं आमकां तुजे इश्ट इश्टिणी म्हण आपयताय. पळय मोगाच्या जेजू आमी तुजे इश्ट, तुजे इश्टिण्यो जावन आसा. तुका व्हडा मोगान आमी वेंगून धरता. तुज्या मोगाच्या वेंगेन समियान जेजू जियेतना आमकां जिविताची दादोसकाय, जिविताची संतृप्ती, जिविताचो संतोष, जिविताचे आनंद आमकां फोव कर. सदांच तुज्या मोगांत आमकां आसले. आमी जें कितें मागोन आसा ह्या घडये तें सगळें आमकां तूं फोव कर. हें आमी तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमी मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सवें आसूं आनी तुमचेय सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमोगाच्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्यांच्या कार्यक्रमांत तुमी वांटो घेतला. तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां. हे मागणें आयकल्ल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक देवाच्या उतरांत मोगाच्यान आमकां कितली दादोसकाय आसा न्ही, कितलो संतोश आसा न्ही, कितलो आनंद आसा न्ही. एक फावटी येया तुमी डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराक. थंयसर मेळचो सर्गीचो आनंद, दैवीक आनंद वर्णूक असाध्य. येया तुमी सांगाता मेळोन देवाची स्तुती करया, देवाचे महिमा आमी गावया. हप्त्याचे रेतीरे आसा. तुमकां रेतीरे विशयान विवर जाय जाल्यार आमचें ॲप डावनलोड करा. प्ले स्टोराक वचा, डिवायन कॉल सेंटर मुल्की म्हूण बरया. थंयसर डिवायन कॉल सेंटरचें ॲप येता तें डावनलोड करा. आनी थंयसर तुमकां मोबायल नंबर घालूंक मेळटा. तुमचे मोबायल नंबर घाला, तुमचे ईमेल घाला आनी रजिस्टर करा. ते ॲप उक्तें जाता. उक्तें जाल्ल्यानच थंयसर मिसाची थेसां तुमकां धाडूंक जातात. आनी प्रेयर रिक्वेस्ट मागण्याची विनवणी तुमकां धाडूंक जाता. हांगासर आसचे सगळे रेतीरे सयत ऑनलायन तुमकां पळोवंक थंयसर जातात. आनी मात न्ही मोगाचें न्हू, वय तुमकां हांगासर रेतीर करूंक आसल्यार रेतीरेचो सगळो विवरी आसा. थंयसरच तुमकां रेतीरीक येताय जाल्यार रजिस्ट्रेशन करूंक या रूम आमानात करूंक तुमकां जाता. दैवीक रेतीर मंदिर चड पयस ना मोगाचें न्हू. मुल्की रेल्वे स्टेशन जावन केवल 2 किलोमिटर. मुल्की रेल्वे स्टेशनाक जायते ट्रेन येतात. तुमी ट्रेन बूक करा. विमान चे स्थळ कितें म्हणटात एअरपोर्ट केवल 13 किलोमिटर आसा हांगातावन. मुल्की एक्सप्रेस बस स्टँड केवल 1 किलोमिटर. बॉम्बेतावन येवची ती बॉम्बेची बसां मुल्की एक्सप्रेस बस स्टँडार रावता. थंयतावन केवल 1 किलोमिटर. मँगलोर तावन 30 किलोमिटर. उडपी तावन 30 किलोमिटर. मद्यागात हायवेच्या कुशीनच डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर आसा. करेस्माच्या दिसांनी कुटुंबा समेत येवन रेतेर करा. हें जुबलेवाचें वर्स. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा रेतेर केल्ल्यान विशेष इंदुलजन्स मेळटा. हें एक पुण्य क्षेत्र, पूर्ण क्षेत्र
ह्या फोन शेताक आयिल्ल्या वरवीं तुमकां इंडल्जन्स मेळटा. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. म्हजें नांव, म्हजें फोन नंबर, म्हजें ईमेल सगळें आमकां हांगासर वाचूंक मेळटा. तुमकां केदाळ गरज आसल्यार आमकां फोन करा. तुमकां समेस्तांक देवाची विस्नार आशिर्वाद हांव मागतां. देव बरें करूं.